हाय गाइज, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. गुड मॉर्निंग झाले काय गुड आफ्टरनून झाले काय अजून जाऊ ना गुड आफ्टरनून झालं तर झाले. अरे 2-3 सेकंड खाती लेट स्टार्ट केला ब्लॉग. आम्ही बेगीन बाय सरपंच असले आज लेट झालं परत आमकां सदाच्या भशेनूच बायच्या खातीर आणि फ्रांसान मेन थिंग लेट केलं कितें डॉक्युमेंट सोदतालो. आता अगदी राहणार सांगू ना तुझ्या हाती लेट झालो ना बेस्ट तुम्ही रस्ता तुम्ही लेट करता आणि माझ्या घालता. सो एक्चुअली आम्ही वचपाचे आसले मम्मीक घेवन मम्मीचे मातशें बँकेचे कितें काम आहा आणि आयज चेक करपाक जाय न्हू रे. डोळे मातसो ब्लर दिसता मातशें ब्लर दिसता चेक करून हाडले. सो आय स्पेशलिस्ट कडेन व्हरपाचें आसलें. सो मागीर चिंतलें कितें आमकां लेट जातलो समतें आईकूय व्हरया आईचें कितें काम बीन आहा जाल्यार बँकेचें जावं कितें तें बी समजें करून घेतलें म्हणून. सो आमी सगळे टायमच झालं दिसता. हां बायचो टायम ऑफ जाला. हे बघ सगळी फाटल्यान बसला आई आनी मम्मी. कितें जाला रे बाबा. हां सो ताजे एक कितें ना गाडयेर बसले न्हू तेका हांवें धरपाक जाय फीट करपाक तें खबर आहे का मातसो बसल्या तर जालें टायम. सो चलो आज सगळी बँकेची जावं कितें कितें पेंडींग काम आहा ते सगळें करून घेतली. वयता घरा वयता म्हणजे आमकां सांज जाता दिसता. सो आयज जेवण बीन कांय करना बायकूय नालोवपाक तिका सांगलें येवं नाका म्हणून. आनी पळया शंकराकूय सांगपाचें तूं भायर जेव म्हणून आयज कितें बिरयानी बीन खा म्हणून रे. चलो टाइम लेट झाला आणि कामही खूप आम्ही पावचे ना. आमच्या आतां सगळ्या खंय खंय वयता ते लंच ब्रेक गावतले अशें दिसता म्हाका. फ्रेंड्साक म्हणटालो हांव बँकेन वच आनी दोन काम इम्पॉर्टंट आहा ते झाले की जालो मागीर आनी 2-3 काम आहा पळय ते सांजचे सुद्दां करूं शकता आमी आफ्टर लंच. पळोवया आयज चला कशें कशें जाता ते सगळी कामां पळोवया आयज. आज वर्क डे पेंडींग वर्क सगळें कितें कितें उरला पूण खुबशीं आमची कामां उरला ती आतां केन्ना जाता खबर ना. फ्रांस बिजी आसता आनी हांवूय वचोंक शकना. आता आमच्या एक बँके कडेन पावला आमी पयलीं वयता एसबीआयन येयला आमी ते सगळें काम करता फर्स्ट मम्मीचें बीन कितें आहा तें आनी मागीर पळोवया तांच्याचें कितें उरलां खंय काम पेंडींग. धरता अपडेट करूंक जाय तुजें ओके. चलो आमी एसबीआयन नॉर्मल खंयच्या ब्रांचान गेल्ली पूण थंय जावनाका. सो आतां मेन ब्रांचान येयला आतां आमी पॅन्जीम. सो पॅन्जीम आमी समजला हांगा बंद म्हणून पण जो मेन रोडार आसता पळय ते शटर बंद आसलें पूण ह्या सायडीच्यान आतां ओपन केला. सो मेन ब्रांच सो हांगा काम जाता काय पळय पयलीं फ्रांसीस गेला सो पळोवन येतलो आनी मागीर मम्मी व्हरतलो. सो पळोवया कशें कितें हांगा सगळें काम बँकेचें काम जालें की मागीर आनी एक बँकेचें कितें काम उरलां तें पळयत जाता केन्ना तें आनी आनीकूय 2-3 काम उरलां. पळोवया खंयच्यान जें कितें जाता तें आयज कंप्लीट. आनी बाय न्हिदलें बाय ते हेत गाडयेन फेट घेता आनी ओग्गी न्हिदता सुशेगाद. दनपार जाता दिसता हांगात बँकेचें तर काम जालां पुरो लंच ब्रेकाच्या पयलीं. सो आतां दनपारचे येयला आमी पाट्यार रिक्षान येयला. रिक्षान जेवण बरें गावता पळय रेट्स क्लासिकान. सो आमी फीश थालीचे तेन्ना चडशे रेट्सानूच वयता. भूक लागला बायक भूक लागला आसतली. चल ओपन केला तरी चलो. कितें रे रिट्स थाली रिट्सान आमी जेवपा येयला पळय आमची रिट्स थाली. रिट्स थाली तुमचे पेज ए वा रिट्स थाली आमचेर वयतले आतां हांगा आनी तेंचे कितें कॅन्सल. आमी थाली ऑर्डर केला येता म्हणटा बायक बरं येता भूक लागला बाबा तुझे माम जाले कितें आमी जालां आमचें मागीर रिट्साची थाली. पाहिजे रिट्स थाली भूक लागलेली दिसता रे. स्पेशल भूक लागला दिसता. हय बरें बो मारला तुवें पेज घेवन येयला आमी जेवपाक माम न्हू बाबा दादा माम करता सांग दादा रे आतां रायम्स लावन दिला मातशें हय मस्ती करता सगळें काडून उडयतले सगळें काडटा म्हणून आनी कितें पळय रायम्स पळयता आनी आप करता. माम काय भूकूय लागलेलो दिसता ताका न्हू. बरें चला कंटिन्यू करा मागीर. सारको बीज भितर गेलो तूं थाली येयले पळय चणक थाली येयला आनी फ्रांसान स्पेशल फेवरेट फ्रांसाचें क्रॅब मसाला. आई आनी मम्मी जाल्यार आमी हांव बायक बरयता बाय तुमी कितें सालाड खाता रे बाबा सालाड काकडी. सालाड स्पेशल क्रॅब मसाला. पळय उतळ चुडू बाय कितें तोंडाक बरयता मदीं मदीं. ए बाबा कितें रे हो पळय डाळा पळय दिसता रे दिसता काकडी खाता. अरे बाबा पडटलो मरे तू. अरे पडटलो मरे तू. जेवा
चलो हांगा आमी सूटूय करूंक मेळना हे पळय एका धरूंक जाय कशें हाफ लागता करूंक जाय कशें लागता बरें हा कुल्ली कुल्ली बरें हा कुल्ली बरें हा? हा खाया खाया ना ऊन हा बाईक बरी जाली का कुल्ली कुल्ली जाय बाईक रायडर भायर वाडटले चल असं तर तुझे सो जेवण बीन आयले आमी आनी आतां वयता टायम जाला 4 o'clock आनी बायकूय थंयच बरयलें प्लेट क्लासिकन थाली जेवपा येयलें न्हू थंयचे सॅराडोरा घेता बरें लागता पार्सल घेतला एक घेतला आनी हय ताता येतले बाबा म्हाज्या प्रायस सॅराडोराचे वाडला 200 जालें एक कप हय वाडले प्रायस आनी प्रायस वाडले हय म्हणाले कोणाचे हां ओके सो चल हांगा आमचे एक सबस्क्रायबर घाल्ले विवर आमचे रिसान येयल्ली कोण म्हटलें नांव बीन खबर विचारलेलें हांवूय विचारना सो ती हांगा आहा ती तांकां दाखयना वाट करून आहा बायक हें करताले हडकिताले बीन सो चलो हांगा सगळे कपडे थोडे फोल्ड करून दवरल्या आनी थोडे तरी पण बॉक्सान आहा सगळे आहा म्हाजे कपडे विकूंक वचला भशेन दिसता पळय मार्केटान एक सगळे घाललेले कपडे म्हणजे एकूच कपड खाली केला माझे नॉर्मल कपडे सगळे फोल्ड केला आतां हांव सॉर्ट करता खंयचे घालतले खंयचे घालचे ना खंयचे सायडीक काडपाचे ते सगळे आतां सॉर्ट आउट करता दवरता तरी पण बॉक्सिसान उरला आनीक उरला खूब उरला आनीक काडपाचे आनी 2 कपडूय आहा हे एकाच कपडांतले काडला सद्या सो सगळे फोल्ड करून दवरला आनी आतां हें करता तूं येयलो रे बाबा फ्रांसीस येयना हांव करता कितें करून कितें कितें दवरपाचें तें पळयता लास्ट टायम तुमी ब्लॉगान पळयला आसत दीदीन लॅपटॉप घेतला परत कितें इन्स्टॉल करपाक जाय आसलो पळय सोनी दीदी जिजू बीन येयला पूण बसपाक जागोच ना पळय दीदी येवन पयलीं हांगा सकयल बसयला आमचे कपडे सगळे मांडून दवरला हांवें तुमकां सिक्रेट सांगता कपड्यांचे हां कितें सिक्रेट कपड्यांचे सिक्रेट सांगता हां तुम्ही या वर्सा बोडगेश्वरी डेट कितले तेजे डेट कितले कोणाची थंय थंय डेट केन्ना गो केन्ना रे डेट कितें थंय थंय डेट कितले 2 तरी 2 तारखेक कितें जावपाचें आतां तुमी गॅस करपाचें तेच दीस आमी सगळे कपडे व्हरून थंय बसता विकपाक अगेर ले लो 100 का दो 100 का दो सांगपाक वयताले डेट सांगिना न्हू तुम्ही न चुकता न्हू असं रे सांगूया रे हा ओके सांग विदाउट फेल बोडगेश्वरी जात्रेक येयात आमी स्टॉल लायता ए चाव 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 होता काय करले रे तुम लोग बाहेर चाव होतेली त्या तू आले तर तेका ते बट्टनूय सुटला पळय आता सांग न चुकता तुम्ही बोडगेश्वरी जात्रेक येवपाचे फ्रांसीस आनी सोनिया दीदी बसतलो विकपा हांव बसता तू बसता हय 50 का दो 50 का दो गोवन कपल हा सोन्या दीदी ना गोवन कपल गोवन कपलांतलो फ्रांसीस येतलो आनी सोनिया ब्युटी क्रिएशनाचे दीदी येताले माझे एकूच फ्रांसीस विकतलो आनी दीदी पॅक करून दिताले आनी कोण म्हणटलो पैसे तू घेतले ना तुमीच आम्ही मागीर हाडले की मागीर पयशे हांव घेता की म्हाजेच न्हू कपडे पळय कोणाचे ते सगळे कपडे घाल फूल हॉल आमचे कशें उरयला पळय चला म्हाका बुकींग हा दीदी घेवन बसपाक सुद्दां जागो नासलो सोफार दीदी हांगा सकयल बसय रावले आणि हो हाडटलो सवका दो सरिता पैसे बीन घेतले आदी आनी शनय पॅक करून अगिरा तुम्ही दोगांच आसा तुमकां सगळ्यांक तांकां पळोवंक येवपाक जाय अगिरा सो चलो हां तिशाचे ते ज्वेलरी काय कितें आसता पळय ते डायलॉग असतात ते टेप रेकॉर्डर लायता कुछ भी करो 20 रुपए 20 रुपये कुछ भी ले लो बड़ा ले लो म्हणजे बरे बरे कपडे म्हणजे 20 रुपया ले लो कुछ भी लेना है 20 रुपये 20 रुपया बाबा सारखे तुमचे हे पडटा बरो ग्लो येता 20 रुपया 24 रुपया 4 रुपये लायक ते बरे चॅप्टर माझ्याकडे येल्ले बेस्ट येऊन ना राव हे लागतले तुका बायक बीन रेडी केला बेश्टे सो आता आमी वयता सगळें काम जालें ऑलमोस्ट थोडें उरलां आतां भायर सरता आमी घरा वयता आईगेर सो एक्चुली वयता कित्याक जाणा फाल्यां 31st सो ओल्ड मैन एक्चुअली आधी लास्ट ईयर केला रे शंकर मेरा शर्ट पैंट भी सब डाल के किया था सो ओल्ड मॅन करपाचें आसलें पूण आतां कॅन्सल जालें की शनयान सो शनयान ओल्ड मॅन केला न्हू शनय सो तो आतां घेवन येतले आमी सो तो तुमकां म्हणजे ओल्ड मॅन आयज दाखयचें ना तुमकां 31st ब्लॉगान पळोवंक गावतलो आज म्हणजे शनयान कसो केला तेका मागीर सगळें म्हणजे तोंड बीन म्हणजे केला ते मागीर सगळें हाडून लायतली सो फाल्यांच्या ब्लॉगाक तुमी रावपाचें
ह्यो व्लॉग आयचा आसता 31च्या व्लॉगान तुमकां ओल्ड मॅन आनी आमचे 31st पार्टी पळोवपाक गावतली. सो चला आतां वयता. आनी मेन कितें आहा ना, म्हाका ब्लावज बीन शिवपाक जाय. आतां रिलेटिव्सचे फंक्शन बीन आहा, सो ब्लावज बीन शिवपाक दिवपाक जाय म्हाका. आनी हें आसता न्हू, सो सोमतेच ब्लावज बीन शिवून हाडटा. आनी आतां हळदी कुमकुम लागीं आसतलें न्हू, सो तें मागीर पळोवया. सो वयता. सो चलो. दोळे बंद कित्याक करून येता गो? हा दोळे एका स्लीवलेस घातले तांचे म्हणून जॅकेट घाल म्हणून थंडी खातली म्हणून. सो चला या इथून पळयता पळय. सो हांगासर आमचे न्हू सगळे जालें शॉपिंग बीन घेतलें आमी फाटल्यान. आनी बेश्टे तांकां सॉफ्ट ड्रिंक ज्यूस घेतला पिवपाक. आनी फ्रांसीस परत गेला. आमी घरा वयताली. चिली थंयसर ताका खूब बरी लागली चिली घेवपाक गेलो. हो पळय आयलो चिलीवालो. केळी काढला मरे थंय उडयला सगळे. उडोवन ते पळोवपाक तुका हे पळय हेका पळय हे कशें वयता पळय. नॅपकिन दी रे. कोण पळय कितें केला आत्ता बनाना खाल्ला. कितें जालें राधी हांकां पळय फाटल्यान आमचो हे आहा कोण तो ओल्ड मॅन बसला. सो फाटल्यान ओल्ड मॅन आहा तो तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान पळोवंक गावतलो. खंयच्या 31च्या व्लॉगान म्हणजे फाल्यां रे. म्हणजे तेच म्हणटा हो व्लॉग वयतो की तेच्या मागीर वयतलो न्हू परवा. हय केन्ना वयता तसो. ओल्ड मॅन तो गोल्ड मॅन गो दिसता म्हाका. सगळें कितें केला शोनून बेस्ट केला पण